कांयच प्रॉब्लेम ना. DDSSY आहा तशीच चलतली आनी मॉडिफाय जावन चलतली. वी आर वर्किंग आउट. गिव अस सम टायम. DDSSY न्यू इन्शुरन्स कंपनी येतली काय स्टेटूच चलयतले टेंडर करून नवी ते थरयतले न्ही आमी. Now it is still August, right? So it may be extended by another month or two. In the meanwhile, we will find out. Now nobody is having any problem. All hospitals are giving the service. केंद्राची आयुष्यमान येवजण आणि गोयचे DDSSY येवजणेचो कसो सांगड घालपाक मेळटलो ताचेर विश्वजितान मुख्यमंत्री पर्रीकरा बरोबर चर्चा केली. राज्याक केंद्राच्या आयुष्यमान येवजणेत तांचे सोयी प्रमाण बदल करपाची तरतूद आसा. आयज सकाळी प्रेजेंटेशन जाल्ली की इंटिग्रेशन ऑफ नॅशनल इन्शुरन्स स्कीम आयुष्यमान भारत जे आहा आनी गोंयची आमची स्कीम ती कशी फुडें व्हरप. आयज नॅशनल स्किमाचेरूच डिस्कशन आशिल्लें आनी गुजरात आमची टीम गेल्ली. तेंची स्कीम ते कशें चलयता, तेंच्या मनान कसले कसले मेथडॉलॉजी जे गुजरातान गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करता ते सगळ्याचेर डिस्कस आयज जाल्लें आसा. आनी फुडल्या विकान परत एकदां मिटींग जातली. मागीर त्या आदाराचेर आमी DDSSY एक एक करून आमी सगळे गोश्टी मार्गार लावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एका मनशाक 2 स्किमी मेळटल्यो ना तशें ना. ते सारकें बसून मॉडेलिटीज वर्कआउट करूंक जाय. आनी कित्याक ते केंद्र सरकारान जी स्कीम दिल्या ती स्कीम आमच्या स्किमीन कशी इंटिग्रेट करपाची तेच डिस्कशन चालू आहा. कित्याक काही लोक असे आसतले, कित्याक गोवा ल्हान राज्य, काही लोक असे आसतले जे ऑलरेडी 36,000 फॅमिलीज जे आहा तेजेंतले काही लोक ऑलरेडी अंडर DDSSY आसूंक शकता. ते कशें वर्कआउट करपाचें तेजेर चल्लां डिस्कशन. वी वील कम विथ अ सोल्युशन. सत्तरीत गवेरेडे लोकांचेर हल्लो करता ते घडणुकेचेरूय विश्वजीत पर्रीकरा कडेन उलयलो. सद्याक शेळ हांगा बस आनी स्ट्रीट लायटी जाग्यार घालपाचें थारलां. हय, गोवा रेडीचो जो इन्सिडंट ऑलरेडी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या आनी आमी ऑलरेडी सांगल्या लोकांची एक मागणी आसली की ती बसीचो ताबडतोब थंय सुरू करूंक जाय. ह्या विकान नाल्यार सोमार पर्यंत बस चालू करता. आनी दुसरो विशय आसलो की लायट्स टू बी पूट इन दॅट एरिया, दॅट इमिजिएट, आनी फॉरेस्ट गार्ड टू बी पोस्टेड. ऑल द 3 थिंग्स आर बीइंग डन. We will also have a joint meeting with Honorable Chief Minister along with the DCF and Chief Conservator of Forest so that these issues stop. And this is a very sensitive issue. कित्याक ते सत्तरीन सगळीकडे वायल्ड लायफ सेंच्युरी असल्या कारणान हे जे न्यूसन्स हर्ट जे आहा हेजेर एक्शन जावंकूच जाय. आनी आमी लोकांक शब्द दिल्लो आसा काल की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट योग्य ते स्टेप्स घेतले. एंड फॉरेस्ट मॅनेजमेंट एक वेगळो तरेचो आर्ट आहा ते त्या दिशेनूच वचूंक जाय. बिकॉज वन हॅज टू कम आउट विथ अ थरप प्लॅन. पळोवंक जाय की खंय खंय इन्फेस्ट, खंय खंय चडशे मुवमेंट आसता तेंचे ते मॉनिटर करचे पडटा. ते मॉनिटर करून योग्य ते डिसिजन तेणी घेवंक जाय. रिलोकेट करपाची गरज पडल्यार रिलोकेट बी करपाची गरज करपाक काय हरकत ना. माय एम ऑफ द ओपिनियन इफ देर इज अ स्पेसिफीक few of them coming into the village, they should be tranquilized and relocated. That is what is done everywhere else. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.